तुझे सगळे तुका काल जाता कित्याक नियाळ तुका सगळे सर्वदा देखून आपूण साकून पारकून कुस्नोसो एका सुत्रान तुझ्या भावातीन मोजो तेंपून सांगता सेंस भक्तीन सत्मानता हे सदाचे मुद्दा सतत स्मरण मानता तेंपून सांगता तेंस भक्तीन सत्मानता हे सदाचे मुद्दा सतत स्मरण मानता उल्साने पोनासे एकच देव पोन आंगाली पळयताय तेंच तुझे मोनच्या पोन पोनांगणी सदा आतीर मूल जाता आनी दोके सोरा मागले मागता पोनांगणी सदा आतीर मूल जाता आनी दोके सोरा मागले मागता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी आज हर एकली ह्या पवित्र मंदिराक आमी आयल्या. आमचे सर्वांचे ते कश्ट हर एक रितीचो समासो आमकां मेळ्ळें दूख हर एक दीस आमकां मेळचे ते सर्व पंथावफाना हे सर्व घेवन आमी आज ह्या पवित्र थळाक आमी आयल्या आसतना किर्तन 100 आमकां अशें म्हणटा. पृथ्वेच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया, आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा, उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया, सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यात, ताच्या अधीन आमी आसा. आमी ताची परसां, ताच्या सरावाच्यो शेळयो. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आमी खंयसर आयल्या, कोणा मुखार आमी आसा आनी आज कित्या खातीर आमी हांगासर आयल्या म्हणलें एक घडीभर आमच्या मतीक आमी हाडया. आमचो पवित्र देव, म्हाका तुका रचलेलो, म्हाका तुका नांवान आपयलेलो. हर एक दीस म्हणल्यार बरी म्हजे सांगाता तो चलचो, म्हाका म्हजो हात धरून उखलचो, म्हाका बुजवण दिवचो
ओ पवित्र देव आज म्हजे समोर तुजे समोर हांगासर आसा तर आमी मोगाच्या बाबडी नजरान आसाव्या आमी हर एकली पवित्र देवा मुखार जिव्या देवा मुखार आज आमी हांगासर आसा म्हाका तुका समजूं सो जेजू म्हाका तुका आज आयकूं सो जेजू म्हाका तुका आज नव्या उर्बेन बरसो तो जेजू आज म्हजे समोर आसा तर हें वर्तें भाग मोगाच्या बाबडीनो आमकां आज हांगासर आयिल्ल्यांक फावो जाला आसतना समेस्त आमी एक घडी भर आमी उबे रावया पवित्र आत्म्याची ससाय आमी आमचेर मागया पवित्र आत्मो हांगासर येवं दी आमी समेस्त देवोन येवं दी हे पवित्र घडये हे पवित्र देवा मुखार आमकां रावोवचें भाग आमकां ताणें फावो केला आसतना तसो देव आमकां पवित्र करून दी हे सकट जागो पवित्र करून दी आमकां हर एकल्याक तो पवित्रपणान तो भरून दिवन मागया आनी पवित्र आत्म्याक जोरान आमी बोब मारून आमचे मदें आपोवया तुका आमचे मोदे तुझे सक्तेन आमकां रावतो आमचे सोवे येवकार पवित्र तुका आमचे तुझे सक्तेन आमकां रावतो आमचे सोवे तुझी विद्युचे उदक सुकानांतली बुजबुजनार आनी बुदीना सगळें तुझं तुझी विद्युचे उदक सुकानांतली बुजबुजनार आनी बुदीना सगळें तुझं स्वागत पवित्र तुका आमचे काळजा नितळ करतो आमकां बापाक बगूंक ससना स्वागत पवित्र तुका आमच्या काळजा नितळ करतो आमकां बापाक बगूंक ससना हाले हालेलुया हाले हालेलुया आराधन तुका समियान जेजो हालेलुया 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 Sumesta mi boshiam
मोगाच्या बोबो भयणीनो, आमी आज हर एकलीं हांगासर आयिल्लीं इल्लोसो वेळ सोम्या सांगाता बसूंक. सोम्याक आमचे कश्ट, आमचे दूख, आमची बेजाराय, आमचे खंत, आमचो हुस्को हें सकट आमी आज सांगूंक. आनी हांगासर फाटीं वता आसतना सोम्याचो तो अनुभव आमी जोडून तसो अनुभव आमी परत आनी एकल्या म्हज्या भावाक आनी भयणीक तो वांटूंक म्हूण आमी हांगासर जमल्या. देवान संवसाराचो असो मोग केलो की ताणें ताच्या एकल्याचो पुताक ह्या संवसारीन धाडलो. आनी देवाचो उद्देश कसो की कोण सकट ताका सत म्हणटात तांणी सासणाचें जिवीत, सर्गेचें राज आपणाय जाय. तांणी हर एकल्यांनी देवा सांगाता तांणी जिये जाय. आनी जेजू ह्या संवसारी आयलो. ह्या संवसारी मनशाचें रूप ताणें घेतलें आनी तुजें बरें, म्हजें बरें तो मनीस जावन हर एक मनीस आज कशें तो कश्टाता, कशें तो आज तो वावटो काडटा, कुटुंबांत आज कितें घडटा आनी हें सकट तो जाणा जाता. आनी मानें ताची परगट जिणे उपरांत कुर्साचें मरण तो वेंगता. ताचे उपरांत पुनर्जिवन जावन परत बापासर वचून आमकां हर एकल्याक तो बसयता की तुमकां हर एकल्याक एक राज आसा, सर्गीचें राज तुमकां तयार आसा. देखून आमकां आज वर्तें भाग मोगाच्या बाबणीनो आमच्या बरीच जावन जियेल्लो, आमच्या मनशा सैमाचो जावन तो आयिल्लो आनी आमकां हर एकल्याक जाणा जावचो तसो सोमी जेजू क्रिस्त हांगासर आसा. आमी आज येता आसतना सबाराच्या मनांत आज खंत, बेजाराय, एका रितीची अनिश्चित चिंतना, फाल्यां कितें म्हणलो तो एक आमकां आज बगचेचो एक टेन्शन म्हूण सांगीत. जायत्या जाणांक आज कुटुंबांत ना समाधान, आमकां जायत्यांक आज पिडा शिडा, BP आसा, शुगर आसा. ही सकट पिडा शिडा घेवन मोगाच्या बाबणीनो सोम्याचेर विश्वास दवरून भावार्थ दवरून आमी फुडें वता आसतना हो आयन वेळ म्हाका आनी तुका सोम्या सांगाता रावोंक, सोम्याचो अनुभव सोडूंक. देखून मोगाच्या बाबणीनो ह्या घडये सर्व आमची चिंतना आमी बोगलेक दवरया. फाल्यांची खंत, कुटुंबाचें ना समाधान, जर पिडा शिडा हें सकट आसा तर हे थोड्यो घडयो मोगाच्या बाबणीनो सोम्या सांगात रावता आसतना हें सकट आमी बोगलेक दवरया. केवल जेजू आनी हांव, जेजू अनुभव आमी सोडूंक आमी परत आमी प्रयत्न करया. जेजूक आमी आज वळखून घेवया. जेजू तूं म्हजो देव, तुवें म्हाका आकारलेलो, तुवें म्हाका राखलेलो, सांबाळलेलो. हें सकट मोगाच्या बाबणीनो आमच्या जिवितांत देवान केल्लीं तीं अजापां, विस्मितां, हर एक दीस म्हणल्यार बरें ताणें आमकां राखचें, आमच्या पैनाच्या वेळार आमकां राखून व्हेलां. कुटुंबांत परिशद आसतना आमचो हात धरून उखलां तर ह्या सोम्याक मोगाच्या बाबणीनो आमी परत आनी परत आमी भावार्थान उलो मारया. ह्या घडी आमी वळखून घेवया. जेजू तूं म्हजो देव, जेजू तूं म्हाका जाय, तूं म्हजे सवें तूं राव, तूं म्हाका तूं राख आनी सांबाळ. आमचे आमी दोळे दंपून हें भजन आमी गायता आसतना आमच्या कुटुंबांत आमकां भोगले ते कश्ट नियाळ्या. सोम्याचो आदार आमकां मेळ्ळा तर तो परत आमच्या उगडासाक आमी हाडया. आनी हें भजन, हें गीत आमी भक्तीपणान सोम्याक आमी मानून घेवन आमी गावया. जेजू तूं म्हजो देव, जेजू तूं म्हजो जीव, जेजू तूं म्हजो देव, जेजू तूं म्हजो जीव, जेजू तूं म्हजो देव, जेजू तूं
म्हजो जीव जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव पिडेन कश्टाताना दुखीन वळवळताना बगलेक रावून म्हाका जैताय वायटाक सांपडाताना निराशी जाताना संगी आसून बरोबो सोदिताय जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव एकसुरो आसताना कंतीन आंबुळताना सांगा दिवून दैरा तुंबुरताय मरण येता आसताना मोगाची सरताना पटलून धरून संगी तूं रावताय जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव मोगान फूट येताना विश्वासघात करताना वेंगेन देवून आराम तूं धरताय झगडें सुजाताना कुटाम पासलाताना बगलेक रावून दुखान तूं पुसताय जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव जेजू तूं म्हजो देव जेजू तूं म्हजो जीव मोगाच्या भावा भयणीनो दोळे धांपून आमी सोम्याच्या त्या अनुभवाक आमी रिगल्या वसतना सोम्याचो तो संगतपण सोम्याची ती मोगाची दिश्ट सोमी म्हजे मुखार आसा आमकां हर एकल्याकी तो पळयते आसा आपल्या हातांत दांडो घेवन आमच्या काळजाच्या दाराच्या भायर तो उबो आसा आमच्या काळजाच्या दाराक तो बडयता एक घडी बरो आमच्या काळजाचें दार आमच्या सोम्याक आमी उक्तें करया जेजूच्या जल्मा वेळार सगळ्या संवसारार प्रकाश फांकलो ज्योतिश
त्या सोम्याक पळोवंक ताच्या त्या सोदनेर ते आयले. पयशिल्ल्या गांवांत हांव जायते वावंट काडून ते आयले तरी सोम्याक बाळका जेसूक ते भेटतात. ताचे मुखामोळ ते पळयतात. नवी दिशा घेवन नवी मनशां जावन ते आपल्या गांवाक ते पाटी सरतात. जेसूच्या जल्मा उपरांत सिमियोन प्रवादी सोम्याची सडवंदराची वाट तो पळोवन आसलो आनी देव ताका सडवंदराक तो दाखयता. सडवंदर तो पळयता आनी समाधानान तो आपलें जिवीत आखेर करूंक फुडें सरूंक तो फुडें सरता. जाक्केव तो मोठो तरी हांवें सोम्याक पळयसय म्हणली ताची आशा. जायतो लोक ते वाटेन सोमकोन आसा. जायतो लोक आज हारी हारीनी म्हणल्या परी जेसू सांगता सोमकतना हो जाक्केव आज चिंता हांवें आज ह्या सोम्याक सडवंदराक हांवें पळयसय. तो रुखाक सरता आनी आतां जेसू आस त्या जाक्केवाक तो पळयता. ताचे लागीं तो उलय ताच्या घरा येता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज जेसू ह्या पवित्र घडये म्हज्या आनी तुज्या काळजाच्या त्या दारार रावून तो बडयते आसा. ते जेसूचे सांगात प्रमाणे नियाळता आसतना आमी सोम्याक आमी सांगया, सोम्या जेसू तुजे मुखामोळ हांव पळोवंक आशें येता. तुजे त्या सांगात पण हांव रावोंक हांव आशें येता. सदांच म्हणलें बरें ह्याच तुज्या सांगातपणांत हांव जियोंक हांव सोदतां. जेसू रुपांतर जाल्ल्या वेळार पेद्र म्हणटा आमी हांगा सासचें कितलें बरें. हांगासर आमी 3 तांबू बांदया. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्या सांगात रावचें कितलें बरें. सोम्याचो तो मोग अनुभव करचें आमी कितलें बरें. आनी सोम्याचें तें मुखामोळ ताजो आंबोर पिको तो हांसो ताजे मोगाची ती दिश्ट आमचेर ताणें गुंडयत आसतना आमी बसले कडेच परत आमी गावया. जेसू तुजे मुखामोळ हांव पळोवंक आशें येता. तुजे सांगातपणांत जियोंक आशें येता. तूं म्हजे सांगात तातूंत राव. म्हाका तुजे सांगात रावोंक जाय. म्हाका तुजो स्पर्श दी. म्हाका तुजो अनुभव दी. म्हाका तुका अनुभव करून म्हाका फावो कर. तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशें येता. तुज्या असरपणा जियोंक आशें येता. सोम्या हांव तुज्या येण्याक आशें येता. ही सोम्या ये काळजान म्हज्या. तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशें येता. तुज्या असरपणान जियोंक आशें येता. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयता. ही सोम्या ये काळजान म्हज्या. आरदाम तुका सोम्या आरदाम तुका. दिमयेर पडो आमी प्रणाम करता.
आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिम्येर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सडवंतारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता मुझ्या अस्कत कायेन पळवून तूं जाताय मुझ्या एकसुरपणान सांगा तूं दिताय मुझ्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय येसो म्हाये म्हाका तूं जाय मुझ्या अस्कत कायेन पळवून तूं जाताय मुझ्या एकसुरपणान सांगा तूं दिताय मुझ्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय येसो म्हाये तूं म्हाका जाय आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिम्येर पडून आमी प्रणाम करता सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय मोची पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय काकुळधारा तूं बक्षिताय पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय मोजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय काकुळदारा तूं बक्षिताय आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिम्येर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सडवंतारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता
मोगाच्या बाबा भयणीनो, सोम्याचे मुक्कामोळ आमी पळयत आसतना एका रितीचें शांतपण आमचें तें आमकां बगूंक आमी शकता. ते प्रशांत न्हंयच्या तडीर ते प्रशांत वाऱ्याक आमी बसून तें देगेक बसल्या तर कितलें समाधान आमकां मेळटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, जिविताची झर आंगांतल्यान उमळटा. जेसू आमकां हर एकल्याक तो आपोवण दिता. तुमी सुमेस्त कश्ट तेल्यानो, तुमी सुमेस्त वजन वयतल्यानो म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां म्हजें जूं तुमकां दितां. आज जेसू आज कित्याक आमकां आपयता. जेसू म्हणटा तुमी सुमेस्त कश्ट दिल्यानो, वजन वयतल्यानो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आज कश्ट तावंगे. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें जूं आज बरा देख जालांगे. आमचेर आज वजन आमच्या मतीक, वजन आमच्या काळजांत, तें वजन घेवन आमी एका जाग्यातून आनी एका जाग्यार आमी धांवतावंगे. जावं पुरो आमचे ते कश्ट विविध रितीचे. आमकां थोड्यांक आज कश्ट भलायकेचे. जावं पुरो आमकां आमच्या कुटुंबाच्या मोगाच्या संद्यांक आज पिडा शिडा आयल्या. पिडयेंत कश्ट जातात. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही एक कश्ट आमी काणकोण भोंवता. आमच्या कुटुंबांत आज समाधान ना. कुटुंबांत राग आसा. कुटुंबांत एकामेका लागीं बरें उलोवंक येना. कुटुंबांतल्या भावा भयणी मदें बरो संबंद ना. खंयच्या आगी एक ल्हानशा कारणाक लागून झगडें जालां, लढाय जाल्या, मनस्ताप आयला. एकामेकाचें तोंड आज पळोवंक नाका. संबंद आज तुटला. मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिवितांत, आमच्या मोगाच्या मनशांनी आमकां आज आमकां सांडून तीं पयस गेल्यां जाल्यार, घात आमकां केला जाल्यार आमी ती दूख तें वसन घेवन आमी चलता. जर तर आमच्या मोगाच्या भाव भयणीक आमी बोगसूंक फाटीं सरल्या तर आमच्या कुटुंबांतल्या आवय बापायक मान दिवंक ना. तांकां तसो गौरव दिवंक ना. तांकां आमी मानान लेखोवंक ना. तांच्या कश्टा वेळार, पिडे शिड्या वेळार तांच्या गरजेक आमी पावोवंक ना. केवल आमी आमचो फायदो मात्र आमी जोडला. फायदो मात्र आमी पळयला जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी तें जूं घेवन आमी धांवता. जर तर म्हज्या जिवितांत राग म्हणल्या त्या रागाक लागून वा मोसराक लागून म्हजे भोंवतणी सगळें आज वय घालून हांव बसलां तर समाधानान म्हाका जिवंक साध्य ना. म्हजें वचें आनीक चड आनी चड तें जड जाता. हेरांनी आमकां आज निंदा केल्या. आमी जायते फावटी बरें करूंक आमी मुखार सरल्या तर
आमकां आयकूंक मेळ्ळें केवल पाड मात्र. जायते आमी आज उपकार केले, पूण उपकार सोडले उपरांत आमचे तावन ती पयस गेलीं. आमच्या कुटुंबांत जिवितांत हर एक दीस हर एक रात म्हणल्यार बरी कुटुंबा खातीर वावुरून विविध गांवाक वचून थंयसर काम करन कुटुंबाक पाटी येत आसतना तें कुटुंबांत स्थान मानना. कुटुंबाचो संदो म्हणल्यार ते स्विकार करूंक ना. पती पत्नी मदें विश्वासपण मोग ना. तर मोगाच्या बाबोनीनो आमी हर एकलीं एक ना एक रितीचें वचें वोवोन आमी चलता. तेच मोगाच्या बाबोनीनो जर तर आमी आज सोम्याक भेटल्या तर सोम्याचें मुखार म्हणून आमी पळयलें जाल्यार आज ही सकड आमची आज कश्ट आमचें वसन हें सकड आज उणें जाता. देखून हे सकड मोगाच्या बाबोनीनो सोम्याक आमी समर्पण दिवया. परत आमी मानून घेवया, सोम्या तुवें म्हाका रचलें, तुवें म्हाका मोगाची मनशां दिलीं. त्या मरिफात तुजो मोग हांवें अनुभव करन, तसो मोग हांवें म्हज्या पेल्या थंय, म्हज्या भावा थंय, म्हज्या भयणी थंय, म्हज्या शेजारा, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या फिरगजेंत हांव खंयसर काम करता थंयसर तो वांटो म्हाका तुवें आपोवणें दिलें. मोगाचो मंदमें तुवें म्हाका दिलोय. आनी हर एक दीस म्हणलें बरें हेरांक बोगसूंक तुवें म्हाका आज आपोवणें दिलें. म्हज्या विशयांत हर एक संगत मोगाच्या बाबोनीनो आमच्या सोम्याक कळीत आसा. जर तर आमी आरश्या मुखार आमी रावल्या मिरर आमी केस सुकयता, तोंड पुसता, कितें आमी करता हें सकड आमकां थंयसर रिफ्लेक्ट जाता, आमकां दिसता. सोम्या मुखार आमी आसा तर सोम्याक आमची सगळी जिनीस कळीत आसा. आमी कोणूच आज संपूर्ण न्हय म्हणलें सोम्याक कळीत आसा. देखून जेसू आपोवन दिता, बक्षी तुज्या भावाक, बक्षी तुज्या भयणीक, 7 पावटी न्हय 770 पावटी तूं बक्षी. कित्याक जेसूक कळीत आसा आमी हर एकलीं संपूर्ण न्हय, आमचें थंय उणेंपण आसा, आमी सुकोवन पडटा, आमी पातां करता, देवा तावन पयस वेता, म्हज्या मोगाच्या मनशांतून हांव पयस वेता. कित्याक आमचें थंय उणेंपण आसा. आमी रागार जाता, द्वेश करता, मोसोर करता, हेर भशेन आमी उलयता. कित्याक मोगाच्या बाबोनीनो आमचें तें इल्लेशें उणेंपण आसा. तर आमचें तें उणेंपण आमी वळखून घेवया. सोम्याक आमी परत आमी अराधन करया. सोम्याक आमचें उणेंपण सकड समर्पण दिवन सोम्याक आमी आराधन करया. त्रियेक देवाक आमी मान करया आनी सोम्यास आमी उबे रावया. Yesu
ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ ಸಾವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ ಸಾವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಯವುಳ್ಳವರೆಲ್ಲ ಇಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಸಾದಲಿ ನೀನು ಇಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 Semestame dimbir podiam. Ya pavitra gadia maga chaba upanino. Kita amka semagong sai. Idul sami somya soto sangat paname agnbo kela. Somya chemu kanami polela. त्या सुम्याच्या पांयां तळा बसून आमी आमकां कितें मागोवंक जाय तुमी मागया आज जेजू आमकां हर एकल्या की ताच्या कृपेन तो भरता ताचो दैवीक स्पर्श आमकां तो दिता तसो मोग आमच्या काळजांत परत तो उपजयता मोगाची मनशां तो आमकां करता बक्षणाचो स्पिरीट आमकां मेळा सो करता बक्षणाची मनशां जावन फुडें सरून आमकां तो आस धाडटा आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो हे पवित्र घडये पवित्र देवा मुखार आमी आमच्यो कुरसो उबारया आमच्या कुटुंबाच्या संद्यां खातीर मागया कुटुंबांत माया मोग कुटुंबांत मागण्याचें तें वातावरण कुटुंबांत आसूं तें नाश समाधान पयस करूंक कुटुंबांतल्या हर एक संद्यांक बरी भलायकी वदीक्षण समाधान मोगाचो बांद बक्षणाचो स्पिरीट त्या कुटुंबांत सदांच आसचे खातीर आमी मागया जर आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक मोगाच्या मनशांक आमच्या शेत समारा आमच्या फिरगेचे आमच्या वाड्यांत पिडेशीन कश्टोंची भाव भयण आसा तर मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याच्या पांयांत आमी समर्पण दिवया ह्या घडये जेजू आस दैवीक वॉयस
दैवीक सक्तेनं सोमेस्तांक तो आपडून दी गुण करून दी बरी भलायकी आमच्या मोगाच्या बाबणीक तो फावो कर न परत आदल्या चिन्येक ती पाटे पडतोंक तिनं कादा दी मागया कोणी आज आमच्या लागीं मागोवंक सांगला कोणी आमी कोणाक आज मागतना बसयला ते सर्व सोग डासकान आमी मागया जर आमच्या कुटुंबांतली युवा आसना विविध गांवांनी विविध थळांनी वावर करतात शिकाप आपणतात तर तांणी बरी भुरगीं जावन ह्या समाजांत आदर्श व्यक्ती जावन पड चलोवंक ते तांकां आदार दिवन मागया मोगाच्या बाबडीनो आमचेच खातीर आमी मागया जायते फावटी आमचे ते आसा त्या रागाक लागून त्या मसराक लागून आमी संबंध पाड करून घेतला तर आमचे सगळे समर्पण आमी आज सोम्याक आमी करया सोम्याक आमी आमच्या काळजांत आमी घेवया आमी मोगाची मनशां जावच्याक बोगसणाची मनशां जावच्याक हर एकल्याक स्विकार करच्याक देव आमच्या काळजाक आमच्या मोतीक उजवाड फांकून दिवन आमी मागया घे काळीज मुझे घे सर्वोस मुझे घे तू होन मुझे घे तू धन मुझे घे सर्वोस मुझे घे तू मन मुझे घे तू धन मुझे घे सर्वोस मुझे घे सर्वोस मुझे मोगाच्या भाव भयणीनो फाल्यां कितें म्हणलें आमकां खंत आसा बेजार आसा तर आमी फुडें आमी करूंक तें जायतीं कार्य आसा तर आमची योजना आसा तर आमी पयन करता तर हें सगळें मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सोम्याच्या पांयांत आमी समर्पण दिवया जेसू आमकां आज आशिर्वादान भरता आमकां हे कडेन तो पवित्र करता कृपेन तो आमकां भरता आमचें तें असलें सगळें तें उणेपण पयस करूंक तो आमकां आज आपोवणें दिता तर मोगाचें तें आपोवणें स्विकार करन सोम्याचें बेसांव घेवंक आमी आतां आयते जावया देवाचो आशिर्वाद आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या कुटुंबांतल्या युवा आसनाचेर मलगड्या मनशांचेर भुरग्यांचेर आमच्या घराचेर आमच्या सेस समारा आमी काम करता त्या थळाचेर आमी भेटता त्या मनशांचेर आमी तो आशिर्वाद मागून घेवया आनी सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया आनी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा होता नव्यो रीती आधार्या सर्वोन्वेच्या असत विश्व्या सवाताचे बोल देव्या तशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी
प्रार्थुया. हे देवा विचित्र साक्रामेंताका तुज्या कश्टां सोवूक डास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडण्याचो फळदास आमचे तेमी बगी सारको तुजे कुडीचे आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो चेत राज करताय सासनाच्या सासना. आमेन. मोगाच्यानो ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां मोगाचो स्वागत. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या इराद्यां खातीर आमी मागया. रोहन डिसोजा अर्गां जावन लोरेटो, हमन सावियो डिसोजा बाळोक जेजू वाडो, सेलिन रेगो प्रत्येक तेसावां खातीर उर्वा. देवादीन क्लॅरेन्स डिसोजा पासोतू, अलिस्टर डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो. देवादीन तेरेजा डिसोजा पासोतू, अलिस्टर डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो. देवादीन रोजी डिसोजा पासोतू, अलिस्टर डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो. प्रणय डिसोजा प्रत्येक तेसावां खातीर मंगळूर. सोमेस्त सांतां भक्तां खातीर चार्ल्स डिसोजा आनी कुटाम. देवादीन जाल्ल्या संद्यां खातीर सान फ्रांसीस पयलो वाडो. कुटुंबांतल्या देवादीन जाल्ल्या सोमेस्त संद्यां खातीर चार्ल्स डिसोजा आनी कुटाम सान फ्रांसीस पयलो वाडो. देवादीन लॉरेन्स फेर्नांडीस पासोत रोजी रोलिटा फेर्नांडीस वेलांकाणी वाडो. बेबी क्लोई गुडिनो आपलो तिसरो जल्मा दिवस आचरण करच्या संदर्भार वेलांकाणी वाडो. विन्सेंट पिंटो अर्गां जावन सान जुजे वाडो. अश्विता पिंटो सान तेरेज वाडो. घरच्या अल्मावा पासोत पाउलीन रोजारियो फेरार. जेनिफर टीना रोजारियो जल्मा दिसाच्या संदर्भार बेंगळूर. ग्रेसी कार्डोजा अर्गां जावन सान लॉरेस पयलो वाडो. स्टेल्ला पिंटो अर्गां जावन नित्यादार वाडो. देवादीन लिओ इजाबेल्ला सेरावो हांचे पासोत जुलेट सेरावो सान लॉरेस दुसरो वाडो. देवादीन लॉरेन्स फेलिक्स जॉन वेगस हांचे पासोत मॅक्सिम पिंटो उपिन अंगाडी. मायकल सल्डाना आपलो जल्मा दिवस आचरण करच्या संदर्भार फातिमा पयलो वाडो. घरच्या आल्मा पासोत हेनरी डिसोजा बागेहुंद कुटुंबा वाडो. हांच्या इराद्यां खातीर आमी मागता आसतना आमच्या अरियेकल्याच्या इराद्यां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. तुझ्या मंदिरा सोमल्या बेठोच्या बलिदा स्तुती तुझी गायता आमी तुरबे नाता भक्ती मुरबे माना मोखाळ बापय तू आमचो आटय आदार तुझो विज्ञान वारानी राखसो नाबोय सांगा तुझो सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या पेठोच्या बलिदा स्तुती तुझी गायता आमी तुरबे नाता भक्ती मुरबे माना. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भवन आनी भयणीनो देवान आमकां हर एकल्याकी रचल्यांत ताच्या संगात रावचे खातीर ते संगात सदांच आमी ताचे मुखामळ पळोवचे खातीर
आनी सर्गींचें राज आपणावचे खातीर आयच्या सुवार्थेंत जेजू आज सर्गींचें राज म्हळ्यार कितें म्हणलें आमकां आज सांगता. तर मोगाच्या बाबडीनो आमकां हे वर्तें आपोवनें देवाच्या रासाक वचोंक देवाच्या सांगता रावोंक आनी तें मुखार पळोवचें भाग आमकां आज जेजू फाव करता आसतना आमची चिनी आमी आज नितळ करूंक जाय. आमी सर्गींच्या रासाक फाव जाली ती चिनी आमी आपणाय जाय आनी त्या मरिफात जेजू सांगता रावा जाय म्हणलें असो संदेश आमकां मेळटा. तर हे मेसाचें बलिदान आमी भेटोवंक आमी फुडें सरता आसतना सर्व आमच्या पातकां स्वता आमी उगडास काडया. आमी आदरले सर पातकांची दोगदर न सांगाता मुनिया हांव पातके सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदां सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र सभेक आत्मेक पोशाण दिवंक जो हांव पावल दुसऱ्याक स्वताच्या निमित्त मोगाच्या आत्म्यात तुवें भरलें. ह्या परबे दिसा आमचे पासो ते करता ते विनंती मानून घेवन ताचे देखे प्रमाणे त्या स्वताक वेंग मारूंक आनी प्रिती मोगान जियोंक आमकां करपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत राजवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्तांतय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक कालतीं जावन चला. पत्नींनी आपल्या पतींक सोम्याकच काल जाल्ले बरी काल जावन चला जाय. क्रिस्ता कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक तसोच पती आपले पत्नीचे मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पत्नींनी सर्व संगतींनी आपल्या पतींक काल जाय. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नींचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरे कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथावीण जावच्याक आनी महिमेन परचडलेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेच परी पतींनी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नींचो मोग करी जाय. आपले पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेश करिना. बदलाक तिणें तिचें तो पालन पोशण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता.
आमी ताचे कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तकांत म्हणलेलें आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो, ती दोगांय एक कूड जातलीं. हे एक व्हड गुटाचें सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तें लक्ती जाता म्हणून हांव सांगतां. म्हणटच तुमकांय तें लक्ती जाता. तुमचे मदें हर एकलो आपले पत्नीचो मोग करूं, पत्नी आपल्या पतीतय मानान चलूं. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडपकार. श्लोक. सोम्याक भियेतात तीं सुभागी. सोम्याक भियेतात तीं सुभागी. सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात तीं सुभागी. तुज्या हाताच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुखीस आनी तुजें सगळें नंदन जातलें. सोम्याक भियेतात तीं सुभागी. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडांत तुजी पतीण फळादायक दाखवाली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवतीं जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकीं वसतलीं. सोम्याक भियेतात तीं सुभागी. सर्वेस्पराची बेंबिरांत असलेल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत जेरुजालेमाचें सुबामपण पळोवंक तुका फावो जावं. सोम्याक भियेतात तीं सुभागी. उद्गाराक उबे रावया. सुदेव तूं बापा सर्गा संवसाराच्या दुनिया, कित्या सर्गेच्या राजाचे घोट ल्हानांक तुवें उगडल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता. त्यावेळी जेसू म्हणालो, देवाचें राज खंयचे सारकें म्हूण हांव म्हणूं? खंयचे वस्तूक हांव तें सरी करूं? ते एक मनशान आपल्या बटांत किर्लत गेल्ल्या एक सासवाच्या कणा बरी म्हणयेत. तो कण वाडलो आनी व्हड एक जड जालें. आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन ताच्या कंदियांनी आपल्या गोंट्यार बांदले. परत्यान जेसू म्हणालो, देवाचें राज कसले वस्तूक हांव सरी करूं? ते एक स्त्रियेन 3 शिरपिटांत बरशिल्ल्या कमिरा बरी म्हणयेत. क्रमेन तें पीठ सगळें फुगलें. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्तय मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आमकां कितल्या जाणांक सर्गेच्या रासाक वचूंक जाय. खंडीत जावन साबारांक आमकां उद्देश कितें म्हळ्यार सर्गेच्या रासाक वचूंक जाय. आमच्या जिविताचो शेवट कितें, वा आमी ह्या संवसारी आयिल्ल्या तर कित्या खातीर आमी आसां? खंडीत जावन तुमची जाप हांगासर कुटुंबांत जिणी आमी जियोवची, कुटुंब बांदचें आनी त्या मारिफात आमी एक समाजांत एक कुटुंब जावन जियोवचें. तें आमचें हर एकल्याचें तें एक चिंताप वा आमची ती आशा. पूण आनीक गुंडायेन आमी आस गेल्या तर
आमी आज कित्या खातीर ह्या संवसारांत आसा कित्या खातीर आमकां आज मोगाची भाव आनी भयण आमकां आज मेळ्ळ्यांत वा आमी म्हणयेत कित्या खातीर आज आमी हे कश्ट काडचे म्हणजे आमकां हर एकल्याक आसचो एक शेवट गी तें कितें म्हळ्यार सर्गेचें राज जोडचें आमी हर एकल्यानी आज त्या सर्गेच्या राजाक वचचें देवाक आमी भेटचें आनी देवा सांगाता आमी आमचें मुखलें जिवीत आमी सासनाक आमी जियोवचें देखून आमी जायते फावटी मरण जाल्ल्या वेळार सडीत जावन मरण उपरांत कितें म्हणल्या उशांत आमी नियाळ करता आनी तिसराचो उद्देश वा विशय हेच सर्गेचें राज तर जेसू आज म्हणटा सर्गेचें राज म्हळ्यार कितें आमी हर एकले आज सर्गेच्या राजाक वसा जाय सर्गेचें राज आमी आपणायचें म्हण आज आमी म्हणटा पूण जेसू म्हणटा सर्गेचें राज म्हळ्यार कितें सर्गेचें राज म्हळ्यार हांवें खंयच्या वस्तूक हांवें आज सरी करयेत मोगाच्या भाव भयणीनो तितले सुलाभेन आमकां आज देवाचें राज सर्गेचें राज तें अर्थ कर्ण काण घेवंक वा समजून घेवंक तें सलीस न्हय देखून जेसू आज आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकलें वापारी तें सुद्दां वापारी थंयसर वापरता पॅराबल कित्याक जेसू आज वापारी वापरता म्हणजे जेसूच्या काळार थंयसर हर एकल्या लोकांक ताणें सांगलें शिकयल्लें तें समज जाय वा देवाचे गुट राजाचे गुट आज जर तर ते सुलाभायन समजूंक आज कश्ट मारता देखून जेसू वापारी वापरता आयचे वापर आज तुमकां कळीत आसचें सासवाचें खण सासांव तुमी पडलें वय मू आनी आज जेसू म्हणटा देवाचें राज म्हळ्यार सासवाच्या कणा बरें तें बुंत पडल्या उपरांत थंयसर तें किरलाता वाडटा व्हड एक जड जाता आनी त्या जडांत जायते सुकणीं सावसां येवन थंयसर गोंठ्यार बांदतात आनी जायत्यांक तें कुमकेक तें पडटा मोगाच्या बाबांनो सर्गेचें राज देवाचें राज देवान आज त्या नाजरेंत जर म्हणल्यार जेजू मरिफात आराम केल्लें पूण तो ल्हानसो कण जाल्यार आज सगळ्या संवसारार तें देवाचें राज तें विस्तारलां परगटलां वाज जायतें व्हड जावन रूख जावन आज तें जियेतें आसा म्हणजे पवित्र सभा जेसू परत म्हणटा आज देवाचें राज खंयच्याक हांवें सरी करयेत तें पिठांत बशिल्ल्या खमीरा बरें इश्ट म्हणटात कितें जाता इश्ट बरसले उपरांत फुगोवन येता पळ्या भाशेत इडल्यो करयेत आनी जेसू म्हणटा देवाचें राज आज तशें बरें म्हणजे एक ल्हानसो कण आज पडलो तो विस्तारता तो व्हड जाता वाडत वेता आनी जायतीं जाणां थंयसर त्या विशय घेतात म्हणजे देवाचें राज कोण स्विकार करतात तांकां हर एकल्याक शांती समाधान सोडवून लाभता तर मोगाच्या बाबांनो ह्या देवाच्या राजांत आमी आज कशें जिये जाय जेसून दिल्ली ती वाट पयल्यान म्हणटा तूं सो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर दुसऱ्यान पेद्रून विसरल्या वेळार कितले पावट्यां बक्षीस जाय 7 पावटी गे 7 पावटी न्ही 770 पावटी म्हणजे आमच्या हर एकल्याचें जिवीत आज जाय मोगाचें आमचें तें आज राग आसूंक नजो पवित्र सभेंत आज हर एकलें जो कोण क्रिस्ताक पाती येता ती हर एकलीं भाव आनी भयण जातात केवळ म्हजी कुटुंबांतले सद्या आज भाव भयण न्ही जो कोण आज क्रिस्ताक पाती येतात क्रिस्तांतय आमी हर एकले आज भाव आनी भयण जाता तशें म्हणटा आसतना भाव आनी भयणी मदें झगडें ना राग ना मोसोर ना जिद्द ना हागे ना हें सगळें आज पयस दवरूंक जाय तोळ मात्र आमचें जिवीत समाधानाचें आमचें जिवीत शांतेचें आमचें जिवीत मोगाचें आनी त्या मरिफात देवाचें राज कितें आमी परवां चिंताव तें आसत आमी आपणावचें ह्या जिवीतान आमी जियोवचें आनी ताच्या उपरांत सर्गीच्या रासाक आमी वचें तर मोगाच्या भाव भयणीनो देवाच्या रासाक आमी वचचें तर पयलें म्हज्या भावाक आनी भयणीक हांवें मोगान पळय जाय हांवें म्हजो मोग करता आसतना म्हज्या पेल्याचो मोग करचो म्हज्या कुटुंबाचो मोग करता आसतना म्हज्या शेजाऱ्याचो मोग करचो म्हज्या शेजाऱ्याचो मोग करता आसतना म्हज्या वाड्याचो
म्हज्या फ्रिगजेसो तेच परी सगळे मनशां असो हांवें मोग करन मोगाचे व्यक्ती जावन सर्गींच्या रासाक त्या बंदराक आमी वचोया त्या मरिफात देवा संगी सस्नाक आमी जियेवया आमेन. सोम्या जीवन मोचे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वच मोचे ह्या पुण्या वायना सोवे घेतो सोम्या काळीज मोचे सारकें तुझे मोगान तुझ्यात बिंब हे सोम्या जीवन मोजे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वच मोजे ह्या बुन्या म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपद बापाक मानत असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमचे आनी आख्या पवित्रच्या दाबा सरस्पोदेव म्हणून घेवं. प्रितीच्या बापा तुजे परजेसो यज्ञ मानून घे. जुवांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या परबे दिसा तुजे महिमेक आमी तो पेटयता. ह्या यज्ञाच्या गुणान आमच्या गवळ्या बराबर आमचे दिसा दिसाचें जिवीत तुका मानतस तो निरंतर यज्ञ जावंक म्हूण मागता. तुज्या पुता जेसूचें नांवे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वासुफ्या. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदन ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जुवांव पावल दुसऱ्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताजें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताजें शिकोवन आमचें गिन्यान उज वाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या वैभवा सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्वराचे नावे येता ताकाचे बापा करूस तूं पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावन ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका 9व्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स 9व्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या वखदासा करात. भवर्तसो गुठ परगटोव्या बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मनाचो आमी भक्तीपणे वखदास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूचे काल तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सुद्दां मातसो मेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये सांगती बगेवन झुजे तिचो पती बगेवन अवकार मरिये जुआंव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या समुद्राची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आमचे सर्व जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेकतेलांक आमकां तुजे उदर खाकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. तुजी ससनाच्या ससना सुमया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ.
तुझे रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सुबे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे मदले बाब म्हाका फोवना पूण ज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली गीत नंबर D21 पान नंबर 137 Imoja kalza Jesus sardonara Imoja kalza tani bida tensarka Jesus sardonara Imoja kalza Jesus sardonara Kalzantani bida tensarka Jesus sardonara Sumya muja moga tuzo amo करता म्हाका सगळो दिता तुका घेवका शेता तुका शिमकला लेता येतू काळजात मोच्या येमोच्या काळजात येमोच्या काळजात येजो सडवोन Imoja kalza Jesus sardonara Imoja kalzantani bida tensarka Jesus sardonara Imoja kalza Jesus sardonara Imoja kalzantani bida tensarka Jesus sardonara प्रार्थूया ओ मोगाळ बाबा जुवां पावत तुझ्या भक्ताचो उगडास करून ह्या दैवीक जेवणात आमी वांटो घेतलो ह्या खात्या उड्या आनी ताका वयनाच्या रुपान तुझे जिवीत आमकां मेळ्ळां तेच सरकार करणी न्हय कोण तुका स्वरूप बघून आमकां मेळा अशें कर ह्या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो
शांतीन तुमकां धाडटा सर्गीच्या बापा मागे वचून पाव दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक वर्ते देणे जावन दिलो तुज्या पुताचे जो क्रिस्ताच्या मेटांनी समको ताणें आमकां प्रेरीत केलें या पासून आमी तुका अर्घ्य दिता ताणें पवित्र उगरिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूं आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियो तुजी कृपा आमकां दी ताणें मरियेचो मोग केलो तसो आमी करूं आमकां सकत दी बापा तांकां मोक्षी पूण जेजून कुर्सार जावन दिल्ले मोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले बरी आमी पाळूं एकामेकांक वचून जियो आमकां उरपा लागोय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोग दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी मोगाच्या नो जायते अर्घा उले घेवन या भूतळाक आमी आयल्या जो पाव दुसऱ्याच्या मजतीन जायते बरें म्हूण फाटल्या 10 वर्सांनी आमकां फावो जालां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर तेगा जाणांनी अर्घां दिल्यांत पॉकेट मेळिल्ल्या खातीर अर्घां दिल्यांत मानसीक पिडेतांव सुटका मेळिल्ल्या खातीर अर्घां बऱ्या भलायकेंत राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्घां नातवाक उलोवचें देणें फावो जाल्ल्याक अर्घां पुताची आनी ताच्या सांगात्याची सिवील आयडी मेळिल्ल्या खातीर अर्घां घराचें काम पोंताक पावुल्ल्याक अर्घां दिल्यांत आमी एक घडीभर मौन रावया ह्या महान संता मुखांत्र आमच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर मौनपणी ताका अर्घां दिवया बो काकुळदारा बापा बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासोत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासोत आमी तुका अर्घां दिता तुजी दैवीक काकुळटा आमी वर्णिता ताचे मरिफात तुज्या पुताचे जो क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गुण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता ताचे बरी बागेवणपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या ये बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परजळ्ळी देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी चिणी जियोंक आमकां कुमोग कर तुजी बागेवून चिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची तिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन
मोगाळ भावनो आनी भयणीनो जायते इरादे घेवन ह्या पून तळाक आयल्यात. हेरांनी तुमचे लागीं मागोवंक सांगलां. तुमचे पैकी 12 जाणांनी हांगासर तांची देसांवां घाल्यांत. तांच्या इराद्यां खातीर आज आमी विशेष रितीन मागया. आमचे इरादे जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र देवाक समर्पून दिवया. वाटेचे समस्ये बेगीनच इत्यार्थ जावच्याक 14 जाणांनी, कोर्ट केस बेगीनच इत्यार्थ जावंक 2 जाणांनी, भायर दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक 3 जाणांनी, एकल्याक बरो जिणये सांगाती मेळोवंक, आस्तीची ओरिजिनलां दस्तावेजां बेगी मेळच्याक 3 जाणांनी, बरें काम आनी बरी सैरीक मेळोवंक, बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर 3 जाणांनी, भुरग्याचें देणें मेळोवंक 8 जाणांनी, लोन फारीक करूंक साध्य जावच्याक 14 जाणांनी, भुरग्यांक जाणवाई मेळच्याक 8 जाणांनी, हर एका पिरगच्यांनी विनवणे पंगड रुपी जावच्याक, व्यापार बऱ्या रितीन जावन कुटुंबाची अभिवृद्धी जावंक, भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक 5 जाणांनी, काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जावंक 2 जाणांनी, घराचे वांटे बऱ्या रितीन जावंक CA एग्जामांत जैस जोडच्याक, भयणीचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक बरी भलायकी मेळोवंक, एका तरणाट्याक बरी सैरीक, एकल्याचें MBA फलितांश बरें येवंक, 3 भुरग्यांची कोंकणी गूण जावंक, घराचें काम बेगीनच पोंता पावोवंक, एका वर्साच्या भुरग्याक पांयांक बळ मेळोवंक, कुडींतले उण गूण जावच्याक, मायग्रेनांत जावन बरेंपण मेळोवंक, दुसरे फावटी ब्रेन स्ट्रोक जावन ICUंत आसच्या एकल्याक बरी भलायकी, दोळ्याचें ऑपरेशन जावन दिश्ट बरी मेळोवंक, हातापांयांची दूख गूण जावंक, घर बांदप बांदचें बऱ्या रितीन जावंक, कॅन्सर पिडेस्ताक बरी भलायकी, एका कुटुंबाक सर बंदडेतावन सुटका मेळोवंक, एका स्त्रियेची दोळ्यांची दूख गूण जावंक, डिस्काचे समस्ये परिहार जावंक, भुरग्यान सुडाळायेन उलोवंक, बळशाची स्किन एलर्जी गूण जावंक, एका कुटुंबाक PR मेळोवंक, पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावंक, एकल्यान परगांवांत रावन गांवाक बऱ्या रितीन येवन पावच्याक बऱ्यो सैरिक्यो मेळोवंक 14 जाणांनी, भावान आमाल पिवण्यात रावन भायर येवच्या खातीर काम करून दिल्ल्याचे पयशे बेगीन मेळच्याक, इस्कोलांत मुखेली जावंक आदार मेळोवंक, एका भयणीक परगांवांत बरें काम मेळोवंक, कुटुंबान शांती समाधानान जिवोवच्याक मागलां, डिप्रेशनांत रावन कश्टोवच्या एकल्याक बरेंपण मेळोवंक, आनी तांणी जेजूचेर अखंड पातयणी दवरूंक, भायल्या गांवाक गेल्ल्या एकल्याक बरें काम मेळोवंक, नात्रांक बरी भलायकी आनी शिकोवंक बरी मोत, परगांवांत आसच्या एकल्याक पासपोर्ट मेळोवन फाटीं ताणें गांवाक येवच्या खातीर, भयणीचो दोळो दूख आनी गांठी दूख गूण जावंक, एका भयणीची कोंकणी गूण जावंक, प्रमोशन मेळिल्ल्या एका भावाक बरो सांबाळ मेळोवंक, मातयेचे केस जडिल्ले फाटीं येवच्याक, जागो नावार जावच्याक, ब्रेस्ट कॅन्सरांत जावन कश्टोवच्या एकल्याक बरी भलायकी, MBA शिकच्या विद्यार्थीक ताच्या फर्स्ट आनी सेकंड सेमेस्टरांत बरें फलितांश मेळोवंक, फर्स्ट इयर नर्सिंग करच्याक बरें फलितांश, एकल्याक दोळे उलोवप गूण जावंक, एकल्याची मोटाई उणी जावंक, एकल्याक UKंत बरें काम मेळोवंक, एकल्याक युरोपांत काम मेळच्या खातीर जावचें प्रोसेस बेगीनच जावन ताका विजा फावो जावच्याक, एकल्याची पार्किन्सन आनी प्रोस्ट्रेटाचे समस्यांत जावन बरेंपण मेळोवंक, पेंगटां आनी पांयां दूख गांठीची दूख गूण जावंक, ब्रिदींग समस्याचे परिहार, दोळ्यांचे कॅट्रेक्ट गूण जावंक, युरोपांत उंचलें शिकप जोडूंक आशेवच्यांक जैत लाबोवंक, परिक्षेंत बरें अंक मेळोवंक, एका चलयेचें बें पयस जावंक धैर्य मेळोवंक, घराक वाट करचें प्रयत्न आनी हातीं धरिल्लीं कामां सुफळ जावंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, एक घर काण घेवंक साध्य जावच्याक, एका स्त्रियेचो बाळंतेर बऱ्या रितीन जावंक, गॅस्ट्रीक तशेंच BPचे समस्ये परिहार जावंक, एग्रीगोल्डांतले पयशे फाटीं मेळोवंक, दुबईंत काम करच्या एकल्याक एम्प्लॉयमेंट विजा फावो जावंक, एका भयणीन खणगोंक चिंतुल्लो जागो बऱ्या रितीन फावो जावच्या खातीर, परगांवांत काम करच्या एका भावाक काम केल्लो सांबाळ मोतीक समाधान मेळोवंक, पितीसपणा आदारच्या कुटुंबांनी
एका निजा देवाक थंय बावार्थ उसारच्याक एका बेवाक ताणें जिवितांत आत्मविश्वास सांबाळूंक धैर्य ताका मेळोवंक आनी सर वायटांत हांव ताका बरेंपण मेळच्या खातीर विशेष रितीन मागलां. आमच्या इराद्यां खातीर एक घडी बोर मौनपणी मागया. कोणे आमच्या खातीर मागोवंक सांगलां तांचो उडास काण मागया आनी आमच्याय वैयक्तीक गरजां खातीर मागया. तूं आमकां भाव येवकरिस्ताचो आमकां कोरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर सांता भोगता संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वागणूक आमकां फावो जावं. आमेन. सांगात आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मोरये कुरपेन भरलेले समी तुजे सांगाता श्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे गोश्टीन जेजू भगवंती मोरये देवाचे माये आमो बापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें सदां सर्वदा. आमेन. सोम्याचे नवी आमचो वाधा ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्व स्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मारिफात सर्व तरांच्या पिडेस्तांक सुखांत आनी अडचणींत सांपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवा भाग्यवंतू हांव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंचिनी मुखांत्र तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुझ्या परचेन बगूंक आनी भावार्थान जेवंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणे आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमचो सर्व विनवणे आमच्यो तुमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्व स्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. भगवंत हांव पावल दुसऱ्याच्या नोवेनेच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद देव. आमेन. भगवंत हांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर्व वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावन तुमकां गठाय मेळो. आमेन. आल्तारीचो मान ताका फावसलो म्हण सगळी पवित्र सभा संतोष बरयत आसा. ताचे देखीन शांतीपणाची चिन्हे जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गेच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणेक संतोष बगूंक तुमी पावो. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी सदां तुमचे सोवे आसो. आमेन. मोगाच्या न्हू आयच्या ह्या बागे दिसा साक्रामेंताचें आराधन पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन अर्थाभरीत संदेश दिल्ले मानादीक बाप आयवन कोर्डेरो गांवान आरवा पिरगजीचे मोगाळ याजाक सुटसुटीत आनी माईपासी तांची साल प्रस्तुत कोडयाळ बैल प्रेस्ताचे सहनिर्देशक जावन तांची सेवा दिवन आसात. सेमिनारींत तांची म्हाका वळख जाल्ली आनी आयच्या दिसा हांगासर येवन आमचे खातीर तांचो वेळ अमानत करन आमकां देवाक अर्सूंक कुमोग केल्ल्याक तुमच्या समेस्त तांच्या नांवान आनी म्हज्या तर्फेन हांव तांचो उपकार बावडटां आनी तांच्या याजाकी मिसावांत सर बरेपण संतोष समाधान आशेतां. देव बरें करूं फादर. आनी आयच्या दिसा आमकां ह्या संभ्रमाच्या दिसा आमकां जेवण धर्मार्थ वदाक सुंदिलां जॉया सिक्वेरा उर्वा तांचे खातीर प्रत्येक जावं बऱ्या भलायके खातीर मागया. तशेंच तांणी हांगासर दिलां तांची डेल्पीन माय हांगासर आसा
तिणें मुखार येवन ही मनाची वात स्विकार करी जाय म्हूण हांव उलो दितां तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक आमचो जुवांव पावल दुसरो भरपूर आशिर्वादांनी बेसांवांनी बरोवन दी म्हणून हांव मागतां तांकां देव बरें करूं. आयच्या दिसा आमकां मुर्दोम दिवन आदार दिला रोहन डिसोजा लोरेटो, अमन सावियो डिसोजा बाळूक जेजू वाडो, सेलिन रेगो उर्वा, अलिस्टर डिसोजा सांत फ्रांसीस पयलो वाडो, अलिस्टर डिसोजा सांत फ्रांसीस पयलो वाडो, अलिस्टर डिसोजा सांत फ्रांसीस पयलो वाडो, प्रणय डिसोजा मंगळूर, चार्ल्स डिसोजा आनी कुटाम सांत फ्रांसीस पयलो वाडो, चार्ल्स डिसोजा आनी कुटाम सांत फ्रांसीस पयलो वाडो, रोजी रोलिटा फेर्नांडीस वेलांकाणी वाडो, बेबी क्लोई गुदिनो तिसऱ्या जल्म दिवसाच्या संदर्भार वेलांकाणी वाडो बागी जल्म दिवस तांकां मागताव. विन्सेंट पिंटो सांत जुजे वाडो, अश्विता पिंटो सांत एरेज वाडो, पाउलिन रोजारियो फेरार, जेनिफर टीना रोजारियो जल्म दिसा संदर्भार बेंगळूर, ग्रेसी कार्डोजा सांत लॉरेन्स पयलो वाडो, स्टेल्ला पिंटो नित्यादार वाडो, जुलियट सेरावो सांत लॉरेन्स दुसरो वाडो, मॅक्सिम पिंटो उपिन अंगाडी, मायकल साल्डाना ताचो जल्म दिवस आज आचरण करता ताका बागी जल्म दिवस आमी मागताव. आमच्या गोंयारांत ताची सेवा तो दिवन आसा. फातिमा पयलो वाडो, हेनरी डिसोजा बागेवंत कुटुंबा वाडो. मुर्दोम दिवन दान दिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. उबी रावात आतां आमी जेवणाचेर आशिर्वाद मागतले. हांव एक माउंट रफिया आमच्या जिवितांत संजू हांव पॉल दुसरे मरिफात देवान साहित्य बरेंपण केलां. आमी ताच्या मरिफात मागले उपकार आमकां मेळ्ळ्यात. हे सर्व बरेपणा खातीर आमी अर्गंत आसतना सर्गीच्या आमच्या बोधयाळ बापा संजू हांव पॉल दुसरे मरिफात तुजे विस्तार आशिर्वादां आमी सुमेस्तांचे तूं वताय. आमचे मागणी ताच्या मरिफात तूं आयकताय आनी आमच्या गरजेक तूं पावताय. बापा आमी सुमेस्तांचे आशिर्वाद तूं वत प्रत्येक जावन आयचें जेवण हांगासर तयार केलां आसतना तें जेवण आमकां आज वदसून दिल्ल्या खातीर मागता हांव. कोणी आज हें जेवणाचें स्पॉन्सर केलां तांच्या कुटुंबांत शांती समाधान बरी भलायकी मोग तूं वाडशें कर. तशें परी तें जेवण आमी सोंच्या मरिफात आमी सुमेस्तांचो एकवट माया मोग तूं दोडतो कर घट कर. तें जेवण तयार करूंक आदार केल्या सुमेस्तांक तूं राखण सांबाळ तांचे कुटुंबांत तूं संतोश समाधान लाभय. मी मागता हांव त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात सर्वस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर्वपद देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो आमी सुमेस्तांचेर आपल्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. बापाचे आनी पुताचे आनी आत्म्याचे नवे. आमेन. शांती सो दूत आमचो भाग्यवान जुवा पावल दुसरो दैवीक आकुलकीचो भक्त तो भाग्यवान जुवा पावल आमचो. बोक्सान्याचो शांतीचो दूत आमचो भाग्यवान जुवा पावल दुसरो so भक्त तो भाग्यवान जुवा पावल आमचो. नमन नमन तुका नमन नमन तुका दैवीक भोवता आमच्या संता शांतीच्या दोवरा. नमन नमन तुका नमन
산단 목세와 두 소포르설 파틀라우다 게스타소 tumbolbo Povisa beso rai kubor Bagewon zuwa paudusro Naji sandan mokseva tu soporsol Patlauda vista sotum bolbo Povisa beso rai kubor Bagewon zuwa paudusro Naman tuka naman tuka दैविक भक्ता आमच्या संतात शांतीच्या तुवरा नमन तुका नमन तुका दैविक भक्ता आमच्या संतात शांतीच्या तुवरा मुखाल पुत्रा सोबत मुखाल बऱ्या आशीर्वाद देव आमकां भाग्यवान सुवाम पावल दुसऱ्या भाग्यवान कसोचे करवे वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.